दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. शुक्राराचो दीस जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पिल्लो दीस जावन आसा. आयच्या ह्या बागी दिसा आमी सर्व ह्या मागण्यांत वांटेली जावंक सांगाता मेळ्ळ्या आसता. एका काळजान एका मनान आमी सर्व आमची मागणी जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पिया. तें अमोलीक काळीस भोव खालतें आनी भोव बळें जावन आसून आमच्या मोगान पेटता आनी निरंतर आमकां सवकासाय समाधान आनी विशेव लाबोवंक राखोन आसा. तर ह्या बागी दिसा आमी आमकांच जेजूच्या पांयां तळी समर्पिया आनी ताची धाराळ बेसांवां आपणावया. भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सतमंता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी प्रितुमेच्या रसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो, आंकवार मोरयेतावन जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसाणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मोरये कुरपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कुरपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कुरपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीं फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदीं तशेंच आतां आनी सदां सर्वता आमेन. जेजू आतां भायर सर आपले सवये प्रमाणे ओलिवेत दोंगराक गेलो. ते सुवातेर पावतच ताणें तांकां सांगलें, तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागा. उपरांत एक फातर उडोवयत तितलो पयस तो तांचे तावन वेगळो सरलो आनी दिंब्याचेर पडोवन अशें मागणें करूंक लागलो, बापा तुजी कुशी जाल्यार ही काल्स म्हजे तावन पयस कर. तरी पूण म्हजी कुशी न्हय तुजी कुशी जावं. तोवळ सर्गीन तावन एक देवदूत ताका दिश्टी पडोवन धैर्य दिवंक लागलो. आतां ताचेर चड संकश्ट आयलें आसता आनीकी चड लालेवन तो मागतलो आनी ताचो घाम रक्ताच्या थेंब्या परी धरणीर गळोवंक सुरू जालो. मागण्याचो उठोन तो आपल्या शिसांसरशीं पाटी आयलो. ते कंतीन न्हिदोन पडलेले ताणें देखले. तांकां तो म्हणलो, कितें न्हिदोन पडल्यात? उठा
आनी तुमी ताळणेक सांपडनशें मागणें करा. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां जेजू क्रिस्ताचे अमोलीक रगत. म्हज्या पातकांच्या पारीकपणा पासत आनी इगर्जमतेच्या गरजा पासत जेजू बळ्या आनी खलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. मोरयेच्या दुलोबी काळजा जा तूं म्हजी बचावी. परबेच्या संदर्भार बंदिवाना पैकी लोकान मागलेल्या एकल्याक अधिपतीन सुटका दिवची दस्तूर आसा. त्या वेळार बाराबास नांवाचो एक कुख्यात बंदिवान आसलो. त्या वेळा भितर प्रधान याजकांनी आनी मातबाऱ्यांनी बाराबासाक मागिजे आनी जेजूक जिविशी मारी जाय म्हूण लोकांक पुसलायलें. देखून अधिपतीन दोगां पैकी हांवें कोणाक सोडून दी जाय म्हूण तुमची खुशी अशें म्हणून तांचे लागीं विचारल्या वेळार बाराबासाक म्हणून तांणी जाप दिली. तर क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक हांव कितें करूं विचारलें पिलातान. तांणी समेस्तांनी जाप दिली, ताका कुर्सार मार. पूण पिलातान विचारलें, कित्याक, कितें चूक ताणें केल्या? पूण ते आनिकी व्हडल्या ताळ्यान उपराट्यो बोबो मारन म्हणाले, ताका कुर्सार मार. तवळ पिलात आपणाचे आनी कांय चलना बदलाक गडबडच चडता म्हूण समजलो. देखून उदक घेवन सगळ्या लोकां समोर हात धुवन म्हणालो, ह्या निरापराधी मनशाच्या रक्ताक हांव जबाबदार न्ही. तुमीच तें पळोवन घेया. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां जेजू क्रिस्ताचे अमोलीक रगत म्हज्या पातकांच्या फारीकपणा पासत आनी इगर्ज मातेच्या गरजा पासत. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या
कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. मोरयेच्या दुलोबी काळजा. जा तूं म्हजी बचावी. तो वळ शिपायांनी जेजूक राजांगणा भितर व्हरून ताचे भोंवतणी आपलो पंगड एकठांय केलो. उपरांत एक रक्तांबर वस्तूर ताका न्हेसयलें आनी कांट्याचो एक मुकूट विणून ताचेर घालो. उपरांत ते नामांकन म्हणूंक लागले, नामान तुका जुदेवांच्या राया. आनी नळान ताच्या मस्तकार मारतले, ताचेर तिपी उडयतले आनी दिंब्यो मोडून ताका नमस्कार करतले. शेकी ताची केळकुळां कर्ण जाल्या उपरांत तांणी तें रक्तांबर वस्तूर काडलें आनी ताचेंच वस्तूर ताका न्हेसयलें आनी ते ताका कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. सासणाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां जेजू क्रिस्ताचें अमोलीक रगत. म्हज्या पातकांच्या पारीकपणा पासत आनी इगर्जमतेच्या गरजा पासत. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या
कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. मोरयेच्या दुलोबी काळजा जा तूं म्हजी बचावी. जेजूक घेवन वेता आसतना सिरेन गांवचो सिमाव नांवाचो नाडाक गेल्लो ते वाटेन पाटी येतालो तो तांकां मेळ्ळो. ताका तांणी धरलो आनी जेजू फाटल्यान खुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांदार तो दिलो. वडयेक लोकां जमो जेजू फाटल्यान वेतालो. तांचे मदल्यो थोड्यो स्त्रियो ताचे खातीर रडताल्यो आनी विळाप करताल्यो. जेजून तांचे कुशीन गोवन तांकां सांगलें, जेरुसलेमाच्या दुवानो, म्हजे पासत रडा नाकात, पूण तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्या बाळा पासत रडा. अशें म्हणचे दीस येतले. वांजड्यो, प्रसूत जावंक नासल्ल्यो आनी पानो दिवंक नासल्ल्यो स्त्रियो भागीच सै. तवळ ते पर्वतांक म्हणटले, आमचेर पडा आनी दोंगराक आमकां धांपून व्हरा. जर जिव्या लांकडांक अशें घडटा तर सुक्या लांकडांक कितें घडना जायत? सस्नाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां जेजू क्रिस्ताचे आमोलीक रगत, म्हज्या पातकांच्या फारीकपणा पासत आनी इगर्ज मातेच्या गरजा पासत. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. मोरयेच्या दुलोबी काळजा, जा तूं म्हजी बचावी. कट्टे नांवाच्या सुवातेक पावतस थंय जेजूक तांणी कुर्सार मारलो आनी त्या दोग अपराध्यांकी एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक कुर्सायलो. आनी जेजू म्हणालो, बापा, तांकां बक्षी, कित्याक तें कितें करतात तें नेनान. उपरांत सोडती घालून ताची आंग वस्तुरां तांणी आपणा मदें वांटे करून घेतलीं. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू, तूं राजपदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगतां, आजच तूं म्हजे सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. हेणे जेजूची आवय, ताचे आवयची भयण, क्लिओफासाची पतीन मरी आनी मगदलेची मरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळय, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो,
ही तुजी आवय. ते गडयेतावन त्या शिसान तिका आपणाची कन्न घेतली. इतल्यार सुमार दनपार जावंक पावलोलो आनी दनपाराची 3 वरां पर्यंत सुर्याक दांपान पडलें आनी सगळ्या गांवार काळोख पडलो. तेदवा जेजून व्हडल्यान बोब मान म्हळें, बापा, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपोवन दिता. आनी इतलें म्हणून ताणें प्राण केलो. सासणाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां जेजू क्रिस्ताचें अमोलीक रगत. म्हज्या पातकांच्या पारीकपणा पासत आनी इगर्जमतेच्या गरजा पासत जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. मोरयेच्या दुलोबी काळजा जा तूं म्हजी बचावी. नमान राणये, काकुळतीचे माये, नमान आमच्या जिवा, अमृता आनी बरवशा, तुका आमी उलो मारतांव. आमी परदेशी येवेची बाळकां या दुखाच्या कोंडांत आसता. अस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करतांव. तर तूं आमचे शेकाये, ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती. आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी, ये मोगाळी, ये दुलोबी अंकवारी मोरये. भाग्यवंती देवाचे माये, आमा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकोतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकोतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकोतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा, काकोतामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका, काकोतामची कर. देवा पवित्र आत्म्या, काकोतामची कर. सांतेसीम त्रिंदादी एकाच देवा, काकोतामची कर.
जेजूच्या काळजा सासण बापाच्या पुताच्या काकू तामची कर जेजूच्या काळजा स्पिरीत संतान आंकवार मायेच्या कुशींत घडल्ल्या काकू तामची कर जेजूच्या काळजा देवपुताक परिपूर्ण मेळल्ल्या काकू तामची कर जेजूच्या काळजा अगणित महिमेच्या काकू तामची कर जेजूच्या काळजा देवाच्या पवित्र तेंपला काकू तामची कर जेजूच्या काळजा देवाच्या मंदिरा काकू तामची कर जेजूच्या काळजा देवाच्या घरा आणि सर्गींच्या दारवाट्या काकू तामची कर जेजूच्या काळजा मोगाच्या जळत्या आकट्या काकू तामची कर जेजूच्या काळजा नीतीच्या आणि मोगाच्या रावळेरा काकू तामची कर जेजूच्या काळजा बऱ्यापणान आणि मोगान भरलेल्या काकू तामची कर जेजूच्या काळजा सर्व शेगुणाचे अगणित गुंडाये काकू तामची कर जेजूच्या काळजा सर्व थरांनी होगळसूंक फावो जाल्ल्या काकू तामची कर जेजूच्या काळजा समेस्त काळजांच्या राया आणि मदगता काकू तामची कर जेजूच्या काळजा जाणटिकायेच्या आणि जाणवयाच्या सर्व भंडाराच्या सागोरा काकू तामची कर जेजूच्या काळजा देवपणाच्या सर्व संपूर्णकायेच्या मंदिरा काकू तामची कर जेजूच्या काळजा देवा बापाक भोव संतोष आयिल्ल्या काकू तामची कर जेजूच्या काळजा तुझ्या संपूर्णकायेचो वांटो आमकां समेस्तांक मेळयल्ल्या काकू तामची कर जेजूच्या काळजा सासण पर्वताच्या अत्रेगा काकू तामची कर जेजूच्या काळजा सोसणीक आणि भोव काकुळदारा काकू तामची कर जेजूच्या काळजा तुका उलो मारतल्या समेस्तांक ग्रेस्त करतेल्या काकू तामची कर जेजूच्या काळजा जिवाचे आणि शांतीपणाचे झरी काकू तामची कर जेजूच्या काळजा आमच्या पातकांच्या फारीकपणा काकू तामची कर जेजूच्या काळजा खेबडायांनी भरल्ल्या काकू तामची कर जेजूच्या काळजा आमच्या कोटेपणा खातीर गायल्ल्या काकू तामची कर जेजूच्या काळजा मरण पर्यंत खालते जाल्ल्या काकू तामची कर जेजूच्या काळजा बालियन फापसाल्ल्या काकू तामची कर जेजूच्या काळजा सर्व बुजवणेच्या आरंभा काकू तामची कर जेजूच्या काळजा आमच्या जिवा आणि जिवंतपणा काकू तामची कर जेजूच्या काळजा आमचे सवकासाये आणि समाधाना काकू तामची कर जेजूच्या काळजा पातकांचे बलिये काकू तामची कर जेजूच्या काळजा तुझेर पातयेल्ल्यांचे बचावे काकू तामची कर जेजूच्या काळजा तुझे ते मोरतेल्यांच्या बरवशा काकू तामची कर जेजूच्या काळजा समेस संताच्या उल्हासा काकू तामची कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतेले बोगोस आमकां येसू मिया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतेले दयेन आयक आमकां येसू मिया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतेले काकू तामची कर प्रार्थुया येसर पदवेदारा आणि शासनाच्या देवा तुझ्या महामोगाळ पुत्राच्या काळजाचेर आणि पातक्यां खातीर ताणें तुका भेटोवच्या मानाचेर आनी फारीकपणाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी काकुळत मागतल्यांक समाधान जावन भोगसणें दी त्याच जेजू क्रिस्ताच्या तुज्या पुताचे नांवी जो तुजे सवे जियेता आनी रास करता पवित्र आत्म्याच्या एकत्वान शासनाच्या शासनाक आमेन जेजूच्या भोव पवित्र काळजा काकू तामची कर जेजूच्या भोव पवित्र काळजा काकू तामची कर जेजूच्या भोव पवित्र काळजा काकू तामची कर जेजूच्या काळजा तुजेर हांव पातयेता 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 जेजूच्या काळजा
तुजे रावपात येता. जेजूच्या भोव पवित्र काळजा आमची कुटुंबां सांबाळ. 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 जेजूच्या काळजा आमकां सर्व पिडेंतले निवार. 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 जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या. कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या. कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या. कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजूच्या पवित्र काळजाक कुटुंबाचें समर्पण. ए जेजूच्या पवित्र काळजा, क्रिस्तांव कुटुंबाक तूं करताय ते साबार उपकार आनी बरेपण वळखून तुका आमी अर्गां दितांव. आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक आमी तुका ओपून दितांव. तूं आमचेर आशिर्वाद घाल आनी तुजे थंय आमकां विशेव दी. आमचे पैकी कोणेंय तुका दुखयलां तर तांचे चुकीक आमी पारीकपण दितांव. आमचें पारीकपण स्विकार करून तांची तूं खाकूत कर. संवसारांतल्या सर कुटुंबां खातीर आमी मागतांव. अस्कात्यांक बळ, प्रायस्तांक दिगो, विधवींक आदार आनी अनाथांक आसरो मेळासो कर. आमच्या घरांनी आसलेल्या पिडेस्तांक आनी कश्टांतल्यांक तूं सांबाळ. जेजूच्या दयाळ काळजा, ल्हाना भुरग्यांचो तूं अदीक मोग करताय. आमच्या कुटुंबांतल्या सर भुरग्यांक आमी तुका समर्पितांव. तांकां तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांची भक्त वाडय. हे संवसारी जिणेंत तूं तांचो सदां आसरो जा आनी मरणांत तूं तांचो सस्नीक कुरव जा. जेजूच्या पवित्र काळजा, आमकां सदां तुज्या मोगांत वाडाशें कर. हो संवसार सोडून वेता आसतना आमच्या कुटुंबाच्या हर एक संद्याक तुजे थंय विशेव घेवंक फावो कर. जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण. ये भोव दुर्लभ जेजू, मनशा कुळाच्या तारोका, तुजे मुखार खालतेपणान सरपडून आशिल्ल्या आमचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. तूं सर्गींच्या बापाच्या मोगाचें प्रतिरूप. तुका आमी वंदितांव, तुका आमी वाखणतांव आनी तुवें आमचो मोग केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दितांव आनी आमकांच तुका ओपून दितांव. ये जेजू, तुवें आमची सोडवण करून आमकां देवाची भुरगीं केल्याय आनी एका कुटुंबांत एकवट आयल्याय. हो एकवट आमी सदांचो दवरूंक तूं कुशी व्हरतांव आनी एका मनान सदांच तुजो मोग करतल्याव आनी एकवटान माया मोगान जियेतल्याव म्हूण तुका भासयतांव. हे जेजूच्या पवित्र काळजा, घाल तुजी दिश्ट आमचेर आनी सर्वांचेर. आमच्या कुटुंबाचेर, सैऱ्या धैर्यांचेर, इश्टा मंत्राचेर, फिरगस कुटुंबाचेर, दियेसेजीचेर, आमच्या गांवाचेर आनी आख्ख्या संवसाराचेर. हे वेळी आमचें सर्वस्व आमी तुजे मुखार हाडतांव. आमची जिणी, आमचें सूख दूख, आमचें काम, कश्ट, करण्यो तुका समर्पितांव. आमकां सर्वांक भावार्थांत थीर कर. पातका वरवीं आमी केदींच तुजे तावन पयस वचोंक सोडिनाका. सैमीक अस्कतकाये वरवीं तुजे तावन पयस गेल्ल्या सर्वांक तुजे दयेन पाटी हाड. आमी ह्या संवसारांत तुज्या मोगांत, भावार्थांत आनी एकवटांत जियोन तुका साक्ष जावंक आमकां घटाय, धैर्य आनी बळ दी. निमाणें सर्गीच्या कुटुंबांत सासणाच्या सासणाक
तुजे सवे जियोंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागतांव. आमेन. काळजा ये जेजूच्या पातक्यांक बुजोवणेच्या मोगान सगळेंच लासच्या आमकां सांडू नाका. मोगान सगळेंच लासच्या आमकां सांडू नाका. वर्णिता जेसूच्या देव काळसा. वर्णिता जेसूच्या देव काळसा. काळसा तारोकाच्या केंडा प्रीतीन जळच्या सदा सरदयाळा आमचे जामोगाळा. सदा सरदयाळा आमचे जामोगाळा. वर्णिता जेसूच्या देव काळजा. वर्णिता जेसूच्या देव काळजा. काळजा सोसनीक विची नितळ निर्मळ पवीर गर्व्या करतो खालती सर्वांग नेणटी बोळी. गर्व्या करतो खालती सर्वांग नेणटी बोळी. वर्णिता जेसूच्या देव काळसा. वर्णिता जेसूच्या देव काळसा. मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी आशीर्वाद आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. दिव्यवाणी